शुक्रार एप्रिलाची 11 तारीख 2025. पहिले मासक जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 20 वोळ 10 तावन 13 पर्यंत. जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत. ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करूया. सगळे म्हजे लक्षिले इश्ट हांव केन्ना आदलोनपणान गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो भुलोन पासांत पडतलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचें फारीकपण घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वची ना. दळबाराच्या सर्वेस्परा, तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजा मना तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 18 2 तावन 3a 3 BC तावन 4 5 तावन 6 आनी 7. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परस म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें खडाप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान आनी महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं. उदकांतल्या आपायांच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडाळेचे सुळयेंत तांणी म्हाका विचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत तावन म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानांत पडली. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजीं उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत, सासणीक जिवीत दितात ती उतरां आसात तुज्या लागीं. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 वोळ 31 तावन 42 पर्यंत. तवळजो देवानी तांकां फातरावंक म्हणून परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना. पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासत तूं एक मनीस, तरी तुकाच देव करताय? जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता हीं उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात?
जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भंगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडलां आसता. हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हणून तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानिनात, पूण हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात. तरी हांव करतां तेंपणी सतमाना. तवळ बाप म्हजें थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात. आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जो देव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले. पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांवादी स्नान दिवनाशिल्ले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणाले, जुवावन कसलेंच सर्ये केलें ना, पूण ह्या मनशा विशांत जुवावन सांगिल्लें सकडी सत जालें. अशें थंय साबार जाण ताका सतमानूंक पावले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पसत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? तुमी केल्ल्या जायत्या बऱ्या कामाक प्रतिफळ मेळना म्हूण सुरसुरतात? तुमी कोणाच्या कुमकेक पावल्यात आनी तो व्यक्ती तुमच्या बऱ्या मनाक उपकार आठोवच्याक वसोंक ना म्हणून निराश जाल्यात? तर एक घडीभर जेजू विशयान चिंता. आपल्या लोकां पासत जेजून सक्कड बरें केलें, पूण जेजूक जावं ताच्या कामाक जावं मेळ्ळी प्रतिक्रिया निराशेची. इतलो अनउपकारी ना समजणेचो लोक तो जाव नासलो की ताणें ताका जिवेशी मारूंक फातर सयत उखल्ले. जेजू बेजार पावलो की? खंडीत, कित्याक तोय आमचे बरी मनीस. पूण हे निराशे वरवीं ताका ताचे जिणे शेवटातावन पयस सोंक ताणें सोडूंक ना. तो बरें करीत गेलो. तुज्या बऱ्या मनाक आनी कामाक कसलीय प्रतिक्रिया आशे नाका. सदांच बरें करीत वच. तुज्या बऱ्या मनाचो प्रतिफळ बरो देव केदींच पाटी दवरचो ना.